सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आनी मागीर मुखार सेवकार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आयचो विशय आमकां म्हणटा गोरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक पावून मारिया बोरव्याशाची माता. देवदूतान मारयेक म्हणलें, आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उत्तार पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबाळ्ळा आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. हें आयकोन मारिया एलिझाबेथीचो हुस्को दवरून दोणवणान दोंगरी वाटेंतल्यान एलिझाबेथीक आदार करूंक वेता. आपलो मोग आनी खुशालकाय तिचे सोवे वांटा आनी सगळे तोरेचो वावर करून तिची काळजी घेता. गोवळीक चीट वचात ह्या उतराची समजणी अशें दिता. वेगवेगळ्या मनशां सोरी आमी वचूंक जाय, बसून रावन आमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूंक जायना. आमी उठूंक जाय, वचूंक जाय आनी आदार सेवा दिवंक जाय. हें करून मारिया आमकां बोल दिता. तिची देख घेवन तिचे भाशेंत आमी आमच्या जिवितांत त्याग करून आदार सेवा करून आमकां बोल आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान मागुया. मोगाच्या भयण भावानो, खेत भाशे आम देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिन वासो ह्या दिसा पासत वेळा पासत आनी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां. आयच्या नवेनाचो विशय जावन आसा गोरजेक सांपडलेल्याच्या आदाराक पावून मारिया बोरवाशाची माता. आनी आमी सदांच एकामेकाक आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक पावता आनी दुसरो म्हाका पावता. तर आमी हें केन्नाच विसरूंक फावना. हाचेरूच आमच्यो बऱ्यो कन्यो आमी आदारता. जशे परी मारियान आपल्या जिवितांतल्यान बऱ्यो कन्यो आदारल्यो आनी तिका देवान फावो तो जागो दिलो. आमी जायते फावटी बरें करूंक चुकल्या, जायते फावटी आमी आमचेंच वस्तूंक जेल्या. तर ह्या पातकाची आमी दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोध प्रात. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सवेस्पा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता. सोरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयच्या मिसा बेटीची मांडावळ करूंक देवस्वाप एकविनो आनी देवस्वाक रांदे कित भाशेन ह्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच ह्या मिसा बेटीन मांडो घेता आसतना जण एकल्याच्या इंतेसा पासत आमी मागुया. जाणी आमकां मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया.
स्वर्वेस्पर आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन नितयांक वारमारेच्या विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संदोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची उदेशी तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजोर चलयताय सासणाच्या सासना. बागेवून पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तेतूंतान आमी सदांच तुमचे पासत मागणे कोत्ता आनी देवा लागीं मागता तें हें: पूर्ण जाणवायेन आनी आत्मीक समजिकायेन ताचे खुशेची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावूं. अशें सौम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगल्या जिन्साच्यो बऱ्यो कन्यो तुमी कोत्तल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणिकायेन आनी मातमेपणान चलूंक आपले मोहिमेवंत पोदवेन देव तुमकां गोट कोत्तलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजांत तुमचो वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यांत. ताणेंच काळोखाचे पोदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सवें आमकां मेळटा सुटका म्हणजे पातकांचें बोगसणें. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जातलो: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. पोतून म्हणुया: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. शेकानशेक प्रित्मेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रित्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. किन्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गावन तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कोर. जबाब: आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. उद्गार. जेजू म्हणटा: म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले खारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलों. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. देवाचें उतर आयकूंक
लोक जेजू भोंवतणी शेंचतालो आनी तो जेनसरेत तोड्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 ओडी देखलीं. खारवी देंवून रापणी धुताले. तांतलें एक ओडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्ल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनी ओडी भरलीं. तें पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयांत पडून म्हणलें, म्हजे सोशिल्लो पेल्यांत सोर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसलोले ते जेबदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. ह्या फुडें तूं मनशांक दोत्तलोय. आनी ओडी तोडी काडून सगलें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भयण भावनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा गरजेक सांपडल्याच्या आदाराक पावून मार्ता बोरमाशाची माता. आमी जाणाव आमकां सगल्यांक कसलो ना कसलो आदार जावो. जर तर कसलें आमी काम सुरू कोत्ता जाल्यार एक मानाय, एक कामदार आमकां लागता. पूण गरजेक सांपडल्याक आमकां कोणाची गरज पडटा काय? आमी पळयलां मारिया जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या ओसऱ्यांत भितर सोदता तेन्ना व्हंकले न्हवऱ्याच्या घरांत कितें भाशेन रुसरूस कितें ना कितें जाय पडटा, कितें ना कितें उणें पडटा. आनी तेन्ना कितें भाशेन पळयता हांव मारिया ह्या कुटुंबांत जेन्ना लॉस जावची आसली तेन्ना ते लॉजींतली तांकां भायर काडटा. आपल्या पुताक सांगता कितें तरी कर. आनी जेन्ना जेजू आपल्या आवयचें उतर आयकता तेन्ना म्हणटा म्हजो वेळ आजून पावंक ना. पूण तरी आसतना कितें भाशेन मारियाक बरोसो आसलो, भावार्थ आसलो की आपलो पूत जेजू कितें तरी कोत्तलो. आनी हे संकोश्टाक पावलोल्या वेळार ह्या कुटुंबाक तांणी वाटायली. आनी एक पयली मिलाग्र काना गांवांत जेजून करून दाखयली. हें कितें भाशेन जावंक पावलें फकत मारयेच्या आसऱ्या खाल. मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान हें बरें उतर आपल्या जेजूक दिल्लें. आपलें बरें उतर दुसऱ्याक परगोटलें आपल्या जिवितांतल्यान. आनी त्या पासत भाग्यवन जाकोब अशें म्हणटा, कोन्या विणें आमचो भावार्थ मेलोलो. इफ यू हॅव फेथ बट नो डिड्स देन आवर फेथ इज युजलेस. इट इज ऑफ नो यूज. जो तर आमचें सगळें भावार्थ आसा पूण तो आमी खरेपणी आमच्या कोन्यांनी दाखयना जाल्यार तें कितें भाशेन
कांयच उपयोगाचें न्हय. मोगाचें भयण भावन हेंच कितें आमी अब्रामाच्या जिवितांत पळयता आदल्या कोरांतल्यान. जेन्ना देवान अब्रामाक सांगलें तुज्या पुताक इसाकाक एक सॅक्रिफीस कोर, आनी तेन्ना अब्राम आपल्या पुताक इसाकाक घेवन वता आनी आल्तरांत दवरता आसतना तो कित भाशेन ताका ताचो जीव काडूंक वेता आसतना देव ताका वाटायता. पूण आमी पळयता अब्राम कित भाशेन देवाचेर विस्वास दवरता, देवाच्या उतरा खाल तो वेता आनी त्या पासत देव ताका मेंढरो फाव करता. मोगाचें भयण भावन त्या पासत देवाचो इश्ट आमी अब्रामाक म्हणटा. आमच्या जिवितांत जायते आमी पळयलां जेन्ना कोवीड टायम आयिल्लो तेन्ना जायतो लोक कश्टवतालो, जायतो लोक व्हडवडे काडटालो. जावं एकसुरो आसलो तेन्ना कोण ना कोण तांकां पावतालो. आमी जायते जाणांक पावल्यांत आसतलीं. जेन्ना कोविडाच्या टायम आयिल्लो तेन्ना जावं कोणाक जेवण नासलें, कोणाक कित भाशेन बिशाणें नासलें, कोणाक घरदार नासलें, हांगा थंय शिंपडलोलीं. म्हाका खबर आसा एक दोतोर म्हाका सांगतालो आपूण कित भाशेन म्हज्या घरांत भुरगें जाल्लें आसा आनी म्हज्या भुरग्याचेर नदर पासून घालूंक म्हाका वेळ नासलो. सुमार 1 म्हयनो हांव भायर आसलो म्हज्याच घरांतल्यान. म्हज्याच भुरग्याचेर नदर दवरूंक म्हाका कित भाशेन धाडनासलें. मोगाचें भयण भावन असलें आमी जायतें आयकलां पळयलां. म्हणटच आमी पळयता आमकां कोणाचो ना कोणाचो आदार जाय पडटा आनी आमी दुसऱ्याक आदार दिवंक जाय पडटा. नाजाल्यार आमी हो भावार्थ हो धर्म जो आमी जेता तो कित भाशेन युजलेस, रिकामो. तर आयज आमी पळयता जेन्ना जेजू ह्या थोड्या सोशी वेता आनी तेन्ना कित भाशेन शिकोवन दिता आनी तेन्ना जेन्ना हे खारवी सगळे रातभर थकोन आयिल्ले, तांकां कांयच मासली मेळूंक ना, तेन्ना ते आपले झाड धुयताले. आनी जेजू केद भाशेन सिमांव पेद्रूक सांगता मातशें तोळी वच आनी तेन्ना तो थंयसर बोटीन ह्या व्हड्यान बसून शिकोवन दिता. आनी तेन्ना सिमांव पेद्रूक सांगता शिकोवन काबार जातूच तुजें व्हडें घे आनी केद भाशेन ही झाड मार. आनी तेन्ना जेजू हो सिमांव पेद्रू विचार करिना, आमी रातभर केद भाशेन झाड मारली आनी आतां तूं पोत्तून आमकां झाड मारूंक सांगताय. आनी तेन्ना कित भाशेन सिमांव पेद्रू हें जेजूचें सांगणें आयकता. आनी जेन्ना कित भाशेन हो झाड मारता सुबामपणी तांकां मासली मेवता आनी तांकां दुसऱ्याचो आदार जाय पडटा. मोगाचें भयण भावन आमी जाणा जायते फावटी नुस्तें मारूंक, नुस्त्याक वचूंक जायते त्रास आसात, जायते कोस पडटात. जायते फावटी 10 दीस, जायते फावटी 15 दीस आनी उदीक तांकां उदकांत सारचें पडटात. थंयसर कांयच ना, कांय फावटी नेटवर्क मेळना, पावस, तरी आसतना ते नुस्तें मारूंक हाडटात. मोगाचें भयण भावन हो नियाळ केलो जाल्यार जायते आमी पळोवंक जातले की कशे भाशेन आमकां जण एकल्याक आदार जाय तो. जेन्ना एक मनीस रस्त्याचेर खाला पडटा घडये तो जोखमी जाता, ताका दोतोरागेर वचूंक जाय पडटा, पूण कांय फावटी आमी आपस्वाती जावन तांचो व्हिडियो काडटा, तांचे सोशल मिडियाचेर घालता. आमकां कित भाशेन एक कायदो आसा ह्या मनशाक पावोवंक, ह्या मनशाक दोतोरागेर व्हरूंक, ताचो इलाज करूंक, पूण कांय फावटी आमी करिना. आमकां आमचें पडलोलें आसा म्हणटच आमी तांकां आदार दिवंक पावना. जायते फावटी आमी पळयता NGOs जावं दुसरे ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात, ते आपल्या पासत करिनात,
दुसऱ्याचो जीव सांबाळूंक दुसऱ्याक रगत दिवंक हे कॅम्प करीत आसतात. म्हणटच आमी पळयता रगत खंयच्याय मेशनाचेर जायना, पूण फकत मनशाचें रगत मनशाकूच दिवंक जाता. पूण कांय फावटी आमी घोडे भियेता, आमी रगत दिलें जाल्यार म्हाका रगत उणें जातलें. आनी हे भाशेन आमी कांय फावटी दुसऱ्याक गरज तेन्ना आमचें रगत दिवंक फाटीं सरता. मोगाचें भयण भावनो, आमी ह्याच सायबीण मायेच्या उद्देशी आमी शिकूंक जाय की जेन्ना ती कित भाशेन ह्या लोचयेक सांपडलेल्या कुटुंबाक वाटायता, तशेंच आमच्याय जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्याक बरें करूंक आमी पावोंक जाय. आनी तेन्नाच देव आमकां कित भाशेन वाखाणटलो, देव आमकां कित भाशेन खात्री दितलो की स्वर्गीचें राज तुमचें जावन आसा. जें ल्हानांतल्या ल्हाना पासत तुवें केलें तें तुवें म्हज्या पासत केलें, हें आमकां जेजू खात्रेन सांगता. आनी आमी केद भाशेन होच भावार्थ, होच बरवंसो आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. जेन्ना कोण आकांतांत सांपडटा तेन्ना आमी ताका पावूंक. आयज काल आमी पळयता जायते घरांनी जाणटी एकसुरी जियेतात, तांचें सगळें कोणूच आसना. आनी शेजारी कांय फावटी घोडे तांकां पळयनात लेगून, पूण ती गरीब भाशेन आपलें जेवण रांदतात, आपले वस्तुगी आपूण वखदां घेतात आनी जियेतात. पूण आमी कांय फावटी तांकां पावचे बदलेक आमचेच जिवितांत बिजी उरल्यात. आनी हे भाशेन आमी तांकां गरजेक पावल्यात काय हाचेर विचार करूंक भोव म्हत्वाचें. मोगाचें भयण भावनो, जायते असले सुयेग आमकां मेवतात जेन्ना आमी बरें करूंक जाता, पूण आमी बरें करूंक फाटीं सरल्या. तर आयज ह्या मिसा बेटेन वांटो घेता कित भाशेन आमी सायबीण मायेचे उद्देशी गरजेक सांपडलेच्या आदाराक पावूं, ते सायबीण मायेक मान दिवंक आमी सदांकाळ आमच्या जिवितांत वावरुया. आनी तोच कृपेवंत देव आमकां जण एकल्याक अदीक आदारान आनी अदीक भलायकेन बदतलो. तर आमी ह्या मिसा भिटेन जण एकल्याक तीच कृपा आनी घोटाय मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. मनशाचो पूत आपुणूय हेराक आपल्या चाकरेक लावंक येवंक ना, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांक सोडवणे पासत दिवंक आयला. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशांक आयकून समजून पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, दोयेन आयकून घे. जण एकल्याक देवान एक केरीत बोरगून दिलो आसा, तर बरे कारभारी कशे हे वेगवेगळ्या बोरगुणाचो उपयोग करून एकामेकाची चाकरी करात. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करूंक देवान आपल्याक विंचून काडल्या म्हूण समजून घेवन आनी कसलेच भेदभाव नासतना पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमच्या दोयेन आयकून घे. आप आपल्याक फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटा तें पळयात. आमी आमचो फायदो पळय नासतना दुसऱ्याची मोगान सेवा करूंक तांकां आदाराची जावन तांच्या जिवितान बरेपण हाडूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान
निस्वासान बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मारिया उठली आनी दोनवणान गेली. आमच्या गोराबेन समुदायान आनी फिरगोजेन जाता तांकां आदार दिवन सेवेचें मोन आनी कालीज आपणावन तशेंच आयज नोवेनाची मांडावळ सांबाळतल्यांक सेंट तेरेजा ऑफ कोलकाता समुदाय आनी माउंट कार्मेल समुदाय देवसा सॅक्टर हाच्या दर एक गोराब्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. निस्वासान बापा बापा आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, ही आमची कांय मागणी आमचे तुका मुखार दवरल्यात आनी तशेंच आमच्या काळ समानांत जायते आमचे आवडी आसात ते आमी दवरता. आनी आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं की सदांच सभे माजार गोरचेक सांपडल्याच्या आदाराक पावूंक आनीक तुजे मायन मारयेन जशे परी दुसऱ्यांक वाटायली गोरचेक सांपडलेल्यांक जावं लोचेक सांपडलेल्यांक आकांताक सांपडलेल्यांक तशेंच आमी आमच्या दोन दिसपटी जिवितांतल्यान आमच्या भाव भयणां सोबे आमच्या इश्ट मित्रां सोबे तो संबंद दवरूंक आनी गोरचेक तांकां पावूंक आमकां तुजी कृपा बोळ फाव कर बापा. त्याच क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेल्यान गीत घेवया. C23 पेज 38. C23. म्हज्या बाबतींत म्हजें तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या पुतान नाकवार मारिता जळून घेतना तिचें आंकवारपणी पाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं वचा पवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन ताकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळे आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सोर काळी मनशां ताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोळ्ळे. तुजे ल्हानमीक चाकुनेचेर काकुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडूनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूताचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कोस म्हणून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पडीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा,
बिस्म सिमांव आनी सगल्या आदनिका वर्गां बारबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनो जेवणपणाचो बरो सुरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार माय देवाची माये सांगती तिचो पुती बाग्योन सुजे, बाग्योन दोन दुतां, बाग्योन बार्तोलोमियो, बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योन जुजेवाज आनी चड काणकां मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या बापा हें मागणें म्हणटा आसतना कित भाशेन आमी मागुया. जण एकल्या पासत आमी सदांच दुसऱ्याच्या आकांताक पावोवंक, दुसऱ्याच्या गरजांक आमी पावोवंक आमकां ह्याच मागण्यांतल्यान त्याच बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या जें नांव पवित्र जावं, तुज्या आयज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी आनी आमचे इस्कोल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांण्या पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकता. तर आमकां आमची उदाराक आकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नैम पुणच्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी जे कुशळपण मुखार शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजोर चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान सगली सुभागी.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. कोण व्हडल्या बापा भाग्यवंतांक वरमारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ते सांकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाची भोक्तीपणी चाकरी करून आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोळोन्यो 8 सप्टेंबराचे फेस्ता दिसाक मिसा आदीं फ्लावर बास्केट प्रेजेंटेशन आसतलें. आपल्यो नेटयल्ल्यो बास्केट 4:45 आदीं हाडून दिवच्यो. भुरग्यांक दानां दिवपाची कोणाक खुशी आसा तुमची देणगी इगोर्जेच्या ऑफिसांत दिवची. ऑल्टो सर्वसाचें कॅन्टीन आसा मिसा उपरांत तांकां आदार दिवचो. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सोर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सगल्यांक तुमकां देव बरी रात दिवं. शेवटाक गायन घेवया T46 पेज 223 T46. So